We also welcome Father Ronson Pinto from Saint Sebastian Bendor. We also welcome Mrs. and Mr. Edward De Silva and Mrs. and Mr. Vijay Kotino. शांती स्फोर्तो वावर करणं आपणाचे पोट बरी जाय म्हणून आणि ह्या दिशेनं देवानं मनशाक आशीर्वाद दिवन आणि मनीस ताच्या बुद्दवंतकायेन ताचो दिसपडतो त्रास सोडच्याक जायतो वेवहार मनीस करूंक आशेता. ह्या मुखांतर ताचे कुटुंब आनी ताचें जिवीत बऱ्या रितीन सारच्याक ते उपकारा पडटा. कॉस्मॅटिक शॉप आज ह्या रोशन आणि निर्मलांच्या एक स्वप्ना वरवीं त्यांच्या वापरा वरवीं आज हें सोबीत शॉप ताणें उबें केलां आनी ह्या मुखांतवन तांच्या कुटुंबाक तशेंच समाजीक बरो उपयोग जावच्याक आदार जावच्याक आनी शॉपाक उक्तावण केलां आसता. हाचेर आज सुरेश पोटे आशिर्वाद घालून दी. ह्या मुखांतर तांची जिवीत सुफळ जावन दी. तशेंच जो कोण ह्या शॉपाक हांगासर येता ताका सोमेस्ताक हांगा जिविताक बरें आदार लाभूं दी म्हणून देवा मोगाळा दारोगा तुजे सशीन वाशेता संसार तुवेरो सोय सुंदर केलोय रावण संकेने जाऊन मनशाक केलोय कोपरीत तुका सदां भावो येसनारा ये देवा मोगाळा दारोका सृष्टी आनी मनशा रचणारा तुझे सशीने काशेता. आज अशें म्हणयेत एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवांत वयताना तर एकल्याक ताचे समर्थ देगेत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत ताका घाली आनी चडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतल्यान आनी ती 2 तालेंत एक पोट गुंतोवन आपल्या धन्याक मोगाळांत वापरून आमचें जिवीत सुफळ करच्याक देव आशेता. देखून आमकां हर एकल्यांक बेसांवां दिलात आनी हर एक बेसांव आमी देवाच्या आदारान की आमी मुखार दिता आनी देव आमचे बेसांवां वता. आज त्या कुटुंबाच्यांनी निर्मला तशेंच रोशन तांचेर देवान तालेंत दिल्लें. ती तालेंतां तांणी वाकेन पूर्ण दवरूंक ना. वागार तांच्या जिविताक जोडट्या मोपान तांणी बेसांवां मेळच्या खातीर आनी समाजीक बरो उपयोग जावच्या खातीर ही तालेंतां तांणी बऱ्या रितीन वापरन आज आनी एक शॉप तांच्या तावन आज उक्तावण जाला. कधी जावन देवाचो आशिर्वाद तांचेर आसा. देखून आमचे दिसपडट जिवितांत आमकां मेळ्ळी बेसांवां आमी आमकां सुद्दां वरिनासतना ती दिसपडटे आमी ती वावरून कश्ट काडन घाम काडन ती आमच्या जिवितांत आमी उपकारल्यार मात देवाची बेसांवां आनी देव वट्ट्या रितीन आमकां बेसांवां दिता म्हणल्यार ताचें देवाचें उतार आमकां सांगता. तांच्या दोगांयच्या सांगातपणा वरवीं आज एक नवें शॉप नवें बिझनेस तांणी आज उक्तावण केलां आसता. तांचे आशिर्वाद घाल तांणी करूंक येता तो वावर जबाबदारेंत तशें तांच्या जिविता सदांच तृप्ती लाभे म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मोगाळा बापा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं तूं आमकां सदांच मोगान आनी सदांच बऱ्या भलायकेन तूं राखताय. तांणी आज सुरगुंच्या त्या वावराचेर तांकां आशिर्वाद दी. बऱ्या भलायकेन तांकां राख. जो कोण ह्या शॉपाक येता हर एकल्यांक तांकां तृप्ती समाधान लाभय म्हूण मागता हांव. जोडट्या बापांत तूं तांकां आदार लाभय आनी प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. सर आमची मागणी सोम्या म्हाका उबार म्हणया. आमच्या बापा प्रार्थना. देवा आमच्या बापा तूं आमकां बऱ्यो वस्तू दिताय आनी तुज्या पुता जेजू मुखार पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आमकां वावराक प्रतिफळ दिताय. आज
या नव्या दुकानाचेर तुजो आशीर्वाद घाल हांगा वेवहाराक येवच्या सर्वांचेर तुजी दया दाखय तशें माया मोगाच्या मनोभावान भरलेलें आनी सर्वांक सेवा दिवचें तसलें दुकान हें जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव नांवी आमेन. आमी मागय सर्विता ईश्वराचे तुझे तुमचे सगळे आसूं देव बाप पूत आनी पूतक म्हूण तुमचे आशीर्वाद घाल सौम्या दिन वासुयांत बरो सौम्या दिन वासुयांत बरो सौम्या दिन वासुयांत बरो. God Almighty's life. So I request the parents of Mr. Roshan De Silva and do the honor by lighting the lamp. ಎಲ್ಶೈನ್ ಬ್ಯೂಮರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಶಾಪ್ ನಾವು 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ AIDಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಾವು ಬೆಂದೂರುವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ AID ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನರ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಾವು ಬೆಂದೂರುವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್, ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ಒತ್ತಾಯದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. I'm Roshan, partner of Elshine. It's been a great journey for us. We are thrilled to go for the second outlet based on customers' request. We are dealing with international products as well as the local ones, and we have given ample of facilities for customers to choose, be it cosmetics, be it furniture, and lot of other accessories that people can reach out under one roof. So we are very grateful. We are thankful to all the customers, families, friends, and our well-wishers. I request each one of you all to continue supporting us, and we look forward a smooth and successful journey. Thank you. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬೆಂದೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಎಲ್ಶೈನ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ AIDಯಲ್ಲಿ. ಇವರ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2ನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿ. ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಿಜಯ್ ಕುಟೀನ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. Of this opening ceremony, and thanks to each and everyone. Thank you. Yeah, thanks.